विसवापरांत तुमकां येवकार. लष्कराची लोकांक आनी खासा करून तरणाट्यांक सारकी वळख जावची म्हणून मडगांवां लष्करान मेळावो दवरला. सोमारा मेळाव्याचो पयलो दीस आशिल्लो. आनीक 2 दीस हो मेळावो आसतलो. ह्या मेळाव्यात लष्करातले जवान वेगवेगळ्यो कवायती, मार्शल आर्ट्स आनी हेर प्रात्यक्षिकां करून दाखयतात. हो मेळावो लोकां खातीर उक्तो आसा. हालीं तरणाटे लष्करांत येवंक सोदिनात. गोंयकार तर सापूच फाटी. पयलीं तरी कांय गोंयकार लष्करांत वताले. हालीं हो आंकडो सामको शुन्याक तेंकला. लष्कराची लोकांक सारकी वळख जावची म्हूण हो मेळावो. मेळाव्याच्या उक्तावणाक कमांडर संजीव चोप्रा, मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव आनी लष्कराचे हेर अधिकारी आशिल्ले. लष्कराच्या जवानांनी वेगळ्याच तरेन बावटो उबावन ताका मानवंदना दिवन मेळाव्याक सुरवात केली. तरणाट्यांनी लष्करांत येवचें असो उलो कमांडर संजीव चोप्रान मारलो. To the youth who are present here today, I wish to just send a message that the armed forces are one of the major pillars of the nation, and that many of you will get motivated and take concrete steps to become a part of the army. लष्कराचे वेगवेगळे सामान आणि शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शनूय ह्या मेळाव्यात मांडला. प्रदर्शन पळोवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. 30 डिसेंबर मेरेन हो मेळावो चलतलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. इजिदोर फर्नांडीस नाजाल्यार विजय पै खोताक काँग्रेसीन तिकेट दिल्यार आमी अपक्ष म्हणून वेंचणूक लढयतले अशी शिटकावणी काणकोणच्या G8 दिल्या. काणकोणचे 8 काँग्रेस फुडारी थंय सध्या एकठांय आयल्यात. ह्या 8तल्या कोणाक एकल्याक तिकेट दिवकूच जाय असो नेट तांणी धरला. गोंय विधानसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान काणकोणचे सगळे काँग्रेस फुडारी एकठांय जाल्यात. काणकोणा रावपी मनशाकूच काँग्रेसीन तिकेट दिवची अशी मागणी काणकोणच्या 8 मुखेल काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केल्या. ह्या मदीं आदले मंत्री संजय बांदेकार, जनार्दन भंडारी, काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकार, जिल्लो पंचायत वांगडी दया पागी हांचो आस्पाव आसा. इजिदोराक तिकेट दिल्यार आमी अपक्ष म्हूण वेंचणूक लढयतले अशी शिटकावणी नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकारान दिल्या. आमचे भितर कॅन्डिडेट दवरताले आमी इलेक्ट करून हाडटले. काँग्रेसीचे तुमी कॅन्डिडेट घालतले. ज्या मनशान काँग्रेसी खातीर कामच केलें ना त्या मनशाचो तिकेट दिता तर काँग्रेस वाल्यांचो एक अन्याय जाल्ल्या जातो. दुसरी पार्टी काय तुम्ही इंडिपेंडंट रावता? आमी इंडिपेंडंट रावंक शकताय. काणकोणा रावपी काँग्रेस फुडाऱ्याकूच तिकेट दिवंक जाय. भायल्यांक तिकेट दिल्यार आमी 8 जाण काम करचे नात ही गजाल पंच संजू नायकान स्पश्ट केली. आमी आतां काँग्रेसीन तिकेटीक पक्षा फुड्याक 10 जाणां सुमार बोल्ला नॉमिनेशन फॉर्म. तातूंतले 8 जाण सुमार आमी एकठांय येतात. एक कडेन आमी 8 जाण एकठांय रावन आमचे भितर कोणा एकट्या तिकेट मागतात आनी 8 जाणां भितर कोणाक तिकेट दी तर आमी टुगेदर काम करतात. आदले मंत्री संजय बांदेकार आणि जिल्लो पंचायत वांगडी दया पागीन थळाव्या मनशाकूच तिकेट दिवची अशी मागणी केल्या. काणकोणच्यान आमचो खबराकार भवेश बोरकार. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.